फोंड्यान भरपूर तेंपान परते पावले आनी तेंच्यांनी लोकांची समस्या आयकपाचो प्रयत्न केलो. पूण म्हाका कितें म्हणचें दिसता, बायपोल इलेक्शन जावन आयज जवळपास 3 म्हयने जायत गेले. एकदां सुद्दां CM सरान हांगा पासय मारली ना. बायपोल इलेक्शना टायमार डेली पासय जाताले हांगसर, डेली लोकांक आश्वासनां दिताले. ती आश्वासनां काल CM सरान परती दिल्ली आसा फोंडेकारांक. काल ताणें म्हटलें की 6 म्हयन्या भितर उदकाचो जो इश्यू आसा तो 6 म्हयन्या भितर आपूण प्रयत्न करता क्लियर करता. म्हाका तांकां म्हणीन दिसता हो बारीकसो उदकाचो इश्यूक लागून तुमी 6 म्हयन्याचो टायम कित्याक घेता? 6 म्हयन्याच्या ऐवजी तुमी 5 वर्सांचो टायम घेया. परत आनी आश्वासनां दिनाका मदीं. म्हणजे इलेक्शन जावनी, इलेक्शन जातकूच परते आमी आश्वासनां दियात. कारण कशें आसा, उदकाचो इश्यू जो आसा तो आयज फोंडेकारांक भोगता सारकें. फोंडेकारांक त्रास जाता तेजे. उदक रातचे 2 येता, 3 येता, रातभर मनशांक हांगसर फोंडेकारांक जागे रावचें पडटा उदकाक लागून. CM सरान येवन तेंच्या वांगडा रावचें जालें एक दीस कोणाच्या घरान. बाबा उदक 12 पर्यंत येतलें, 2 पर्यंत येतलें, आपूण तुमच्या वांगडा रावता लागून आनी उदक आमी भरया म्हणून बालद्यांनी. हें CM सरान करपाचें. CM सरा कडेन आयज जायना उदक तांकां दिवपाक. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार CM सरान सांगिल्लें ID हॉस्पिटल जें आयज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें आपूण बेगीच्या बेगीन रोखडेंच इलेक्शन जाल्या नंतर, म्हणजे बायपोल इलेक्शन जाल्या नंतर रोखडेंच आपूण तेका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो म्हणून, तेका अपग्रेड करतलो म्हणून. थंय ब्लड बँक ना, ती ब्लड बँक आपूण थंय हाडटलो म्हणून. थंय सादी मशिनरी ना, कितें इमर्जन्सी तर आयज सुद्दां जाली, आयज पावसाचो वेळ आसा, खंय झाडां पडटा, खंय कोण एक्सिडेंट जाता, त्या मनशाक जर इमर्जन्सी म्हणून आमी जर ID हॉस्पिटलान जर आयज गेलो जाल्यार ID हॉस्पिटलान ताचो उपचार जायना. ID हॉस्पिटलाच्या दोतोरांच्या मागती तांकां कांयच म्हणिना. कारण तांकां जी सोय जाय थंय दोतोरांक आनी त्या स्टाफांची जी सोय जाय थंय ती सोय तांच्या हातीन ना. ते तरी बाबडे कितें करतले? जेन्ना सोय ना तेन्ना दोतोर कांयच करूं शकना. ते मागीर कितें करतात, बरयतात, लेटर बरयतात, दितात, GMCन धाडटात. सो वाटेर आयज GMCन वयता आसतना पेशंटाचो कितें त्रास जालो, पेशंटाक चड त्रास जाले जाल्यार ताका जबाबदार कोण? तुमी प्रत्येक वेळार आश्वासनां दिता हांगसर 6 म्हयन्यान आपूण करतलो, 6 म्हयन्यान आपूण करतलो. आयज लोक विटल्या, आश्वासनां आयकून विटल्या फोंडेकार. आनी फोंडेकार अक्षरशा म्हणूंक लागल्या की प्रमोद सावंताचें नांव चेंज करून प्रॉमिस सावंत दवरुया म्हणून. आयकून हांसपाक येता आयज. गोंयचो CM आमचो आनी आमचे फोंडेकार विटले. सो हांव तुमकां सांगता की हें जें ID हॉस्पिटल आसा त्या भायर आमी तुमी उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. काल तुमचे कडेन मेळपाक आमचे ट्रेडिशनल नुस्तेकार येयल्ले. तांकां सुद्दां तुमी सांगलें की आपूण तें पळयता. आयज नुस्तें मार्केट आमचें, थंयची हायजीन पळयत जाल्यार कोण नुस्तें वचना. आयज फोंडेकार नुस्त्या मार्केटान वचपाक विटल्या. ताचो इफेक्ट म्हटल्यार नुस्तेकारांचो बिझनेस कोलॅप्स जाला. तांकां आयज येणावळ बंद जाल्या नुस्तेकारांची. आनी ते जेन्ना काल तेंचे कडेन गेले मागपाक की बाबा हेजेर कितें तरी तुमी सोल्युशन काडा म्हणून, तर ते सांगतात आमी सोल्युशन काडपाची फूल तयारेन आसा, रोखड्याच्या रोखडें सोल्युशन जातलें म्हणून. पूण सोल्युशनां उलयली म्हणून जायना, ती सोल्युशन काडून तरी दाखयात. आयज अख्ख्या गोंयांत BJPचे लोक विटलेले आसा. कारण जी हे आश्वासनां जीं आसा ती आश्वासनां मेळत आसा लोकांक. सो हांव म्हणटा CM सराक मुद्दम तुमी एक दीस येयात, आमकां आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्त्याक घेयात आनी विजीट करात ID हॉस्पिटल. थंय कितें गरजेच्यो गोश्टी जाय त्यो तुमकां आमी एक्सप्लेन करतात. जें आमचें फीश मार्केट आसा तें बेगीच्या बेगीन तें आमी हाडपाक जाय, थंय निवळसाण हाडपाक जाय, बरें करपाक जाय तें. थंय येयात आमच्या वांगडा, आमी दाखयता तुमकां थंय कितें गरजेचें आसा तें. दुसरें म्हटल्यार पार्किंग इश्यू आसा आमचो फोंड्यां, कांयच जाल्लें ना. हांव आयज भाजप सरकाराक विचारूंक सोदतां तांच्यांनी फोंड्यान कितें ठोस काम केल्लें आसा तेजे पुरावे घेयात आनी फोंड्या येयात. हिम्मत तांची. बारीक बारीक कामां केलीं, बारीक बारीक आश्वासनां दिलीं म्हणून हेजो कांयच अर्थ ना. हांव म्हणटा तुमी कितें ठोस कामां केल्या ही 5-10 वर्सां ते पुरावे घेयात आनी फोंड्या येयात आनी फोंड्या लोकां वचीर परते बसात. आमी येता तुमचे फुडें बसपाक.
आमी विचारता तुमकां कितें तुमी ठोस काम केलां तें पळोवया कितें तुमी केलां तें आनी लोकांकूय कळोन येतलें की भाजप सरकारान आयज पर्यंत फोंड्यान कितें केलां.